मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा वाठारांत वाडत चल्ला चोरयेचें प्रमाण. एका बंद घरांत आनी 2 देवळांनी जाली चोरी. पुलिसांची चौकशी आसा चालू. लोकां मदीं वाडला हुस्को. आंबावले शेतांत बेकायदेशीर जमीन भरपाचें काम. बिल्डर गांवांनी सल्ल्यात भितर. शेती करतात नश्ट थळाव्यांनी उक्तायली खंत. जावपाक जाय खर कारवाय. थळाव्यांची मागणी धरता नेट. सांगे विजेच्या खांब्याचेर आनी वायरींचेर झाडांनी केला आपलो राबितो. देखीक नेमान वीज पुरवण जाता खंडीत. संबंधितांनी घेवची दखल. थळाव्यांची मागणी धरता नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बोरी वाठारांत एक बंद घरांत चोरी जाली. घराचे लॉक फोडून चोर भितर सरलो आनी 2 आलमाऱ्यो फोडून भांगर आनी सुमार 20,000 कॅश चोरले. घरांत कोण नासतना ही घडणूक घडली. पुलिसांची चौकशी चालू आसा. पण त्यो लायटी अशी उजवाड पडटा म्हणून ब्लॉक केल्या पळय तेजे पायपसून कितें घालून सगळे ब्लॉक केल्ले कडेन आसा. आनी भितर जर आलमारीक पळयत तुमी कशी उस्तून उडयल्या सगळे. तेजे बावन कॉन्ट्रॅक्ट हेका प्रस्तावाक संपर्क करपाक केलो. तो म्हणटालो एक फोटवा 2 पावलां सरपळ घातली आयली. बारीक कितें रिंग आनी कितें आनी सादारण 20,000 सुमार कॅश आयले असो प्रस्तावाक रिपोर्ट केला. देर उक्ती आहा चोयल्या म्हणून कितें मागीर इतल्यान केलें आनी हांव गेलें घरा गेलें. घरा सोयलें आनी तेची मांय आपयली आनी भावा आपयलो आनी दाखयलें. मागीर म्हणून चौकशी केली आमी आतां ती चालू आहा. ओपन आहा ते इतले 8 वर्सां जाली हांव काम केलं केन्ना जावूं ना. हें म्हजें तूं फर्स्ट टायम. म्हाका आतां पावणी 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जुना 7 तारखे जाताय काम करूं लागले घरा. लॉक उक्ती येल ते होय लॉक उक्ते केला. हांव लॉक उक्ते म्हाका पयलीं तो येयलो दिसलो भायर सोन. म्हाका खबर ना न्हू. मागीर हें चोयलो कळ्ळो लायट पालोवपा येयलो. गोंयांत हे दिसांनी चोरयांचे प्रमाण खूप वाडला. सरकारान आनी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी हे विशयात दखल घेवपाची गरज आसा. ह्यो वाडट्यो चोरयो थांबोवपाक कितें उपाय येतले वय? कायदो आनी सुवेवस्था राखपाक कितें पावलां उबारतले? वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. आश्वे एका भाडेकरूच्या जाग्यात हरयाणांतल्या एका पार्टीक दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. भाडेकरू अनिल हो ताच्या जाग्यात शेती रोयता. कांय अनवळख्यांनी जाग्यात येवन झाडां बेंदपाक सुरवात केली. उपरांत अनिलाक जागो विकिल्ल्याची माहिती मेळ्ळी. ताका कसलीच कानोकान खबर लागनासतना पुलिसांक कळयतकच पुलिसांनी सुवातेर वचून काम आडयलें. ही पुलीस केस चालूच दवरपाची शिटकावणी अनिलान दिल्या. तू केन्ना पासून शेत करता? आता आज्यान पयलीं आमचें शेत केलें. आज्या फाटल्यान बाबान केलें आनी तेंच्यांनी मागीर ते कूळ उडयतो बाबान आमचे केस घातली. कित्याक त्या दित्ते असो करता आनी ते आतां तेंच्यांनी जर कूळ उडयले जाल्यार आमी फुडें कितें करतलो. परत आमी केस घालून ते शेत आतां करता. आतां बाबा फाटल्यान हांव चलयता केस ती. शेत तुमी गेल्या वर्सा केल्यात न्हू? आमी चालू धा वर्सां चालू धा. गिमान आमी हळसाणो घालता. पावसान शेत उगता. तुमकां आतां ही जमीन विकताना कोणीच कॉन्टॅक्ट केल्लो? कोणीच कॉन्टॅक्ट करूंक ना आमकां जमीन विकताना. आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें आतां आमी केस चालूच दवरतलो. कित्याक नाजाल्यार आमकां न्याय मेळचो ना. न्याय मेळांक जावो म्हणून आमी केस चालू दवरतलो ती. तुमकां केन्ना कळ्ळें की बाबा कोणाक भायल्याक विकले? आमकां जेन्ना साफ करूंक येयल्ले तेन्नाच कळ्ळें की भायल्याक विकले म्हणून ती. नाल्यार पयलीं आमकां कोणी कॉन्टॅक्ट करूंक ना काय ना. तांकां येता कित्याक बाबा तुमी हे तेन्ना तर आमकां भाटकारान सांगलां सगळें क्लीन करपाक. हांवें सांगलें तांकां हे मागीर इतले तोडू नाका तुमी. आमचे हा शेत सगळे उपलेले आहा ते दिसता म्हाका तुका काय विचारलें ताका. तेणी सांगलें हय म्हूण सांगलें. आनी दुसरे जाय येताले तो मशिनां 4 घालून ते सगळे तण आहा सकयल आहा ते प्लेन करून उडयल्लो. मागीर ताका ते पोलीस कंप्लेंट करून ते बंद करपाक लायले काल. केन्ना येयले पोलीस? काल मागीर ते 5 येयले. मिडियाचे थ्रू आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक जाय. हे वॉर्ड नंबर 8 पडटा आनी वॉर्ड नंबर 9 वोटर आमचो चेतना पेडणेकराचो वोटर हो. सो ताका लागून थंय हाजीर आसा. कित्याक खी तरी त्याच्या वोटराक एक मातसो माल लागला आनी कितें तरी ताका दूख जाल्या. कित्याक ताचो बापूय ही केस 40 इयर्स लास्ट 40 इयर्स केस झगडटा. ताचें 149 नांवूय आसलें. तें नांवूय काडून उडयलें अशें आयकोपाक येता. ते आमी डिटेल डॉक्युमेंट आमी चॅक करतले. मागीर 95 तेजें नांवूच गायब जालें. आतां इतले तो शेत लायता आसतना आनी हांव ताका विटनेस आहा एज अ सरपंच म्हणून न्हू
आमचो हिंगाचो म्हाजो मित्र तो आमचो लागींचो आनी नात म्हटल्यार लास्ट 40 years हांव म्हाजो बापूय आमी हिंगा येवन तेचें जें तण आसा पळय गोवाक म्हणटा तेका त्या आमच्या गोरवांक हांव हिंगासून कलेक्ट करतालो. सो हांव हाय विटनस आसा की तो हिंगाचो ऑक्युपंट आनी आयज मेरेन ताका कोणूच आडोंक ना आनी फुडें कोणें आडोवचो न्हू आनी ताचें कितें आसा तें क्लियर करचें म्हणून हांव नको तें प्रेझेंट ओनरान केलां. आयकोपाक येता की हरियाणाचो एक मनीस फाटीं हांवें एक सांगलेलें की हरियाणाचो मनीस हिंगा इनवॉल्व आहा, एमओई मारला व सेल्डीट मारला. हें हांव नको, बट ऑलरेडी प्रॉपर्टी आयकोपाक येता की दिली. 150 वर्सां हे प्रॉपर्टीन कसलेंच केन्ना कटींग जावना, कांय जावना. आतां सगळें कटींग करून सगळी प्रॉपर्टी तेणी क्लीन केल्या. आनी एक 4 दीस फाटीं वॉज अनिल कोनाटकर प्रॉपर्टी येयलोलो, जेन्ना कोण साफ करपाक येयलो तेन्ना ताका सुरेश गोवेकर म्हणून एक आमचो लोकल मेवलोलो. तेन्ना ताणें सांगलें की आपणाक ओनरान धाडला. ओनर म्हणजे प्रकाश देशप्रभू, तो एक को ओनर, वडीक तेंचे फॅमिलीन कोणें धाडला आनी प्रॉपर्टी खाली साफ करता म्हटलें. तुजे प्रॉपर्टीन मेतेर जावचो ना. मेतेर जावचो ना म्हणटा आसतना तेचें जें लायफ आसलें, जें शेताचें हाफ दाणे आसले ते टोटल क्लियर केले. फाल्यां कोर्टान सांगतले की हिंगा शेत नासलें. तेका लागून आमचें इतलें इंटेन्शन आसा थ्रू मिडिया की हो ऑक्युपंट आसलो, अजुनूय आसा आनी हेका कोणें डिस्टर्ब करचो न्हू. ताचें म्हणणें दर भाटकाराक विकपाक जाय आसली 2000 तेचो जागो म्हणटा तो 2-2.5 जाल्यार आपणाक भाटकारान सांगचें आसलें. घडयेक भाटकाराक जर पयशांची गरज आसा तो दिवपाक रेडी आसलो. तेच भाशेन आमचे दुसरे शेजारी भाव आसात थिंगा, तेंची आज्यांचीच नांवां घेता. एक मानुएल फेर्नांडीस, एक बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस, एक पाउलो फेर्नांडीस. ते हिंगा माड करताले. ते आदी सुरूय काडटाले, रेनेर आसले आनी अजुनूय ते करतात. तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें ना. ते आयज येवपाक आसले प्रॉपर्टीन, पूण आयज ते फिशींग करपाक बिचार उरले, तांकां मातसो उशीर जालो म्हणून ते पावोंक ना. तांचें म्हणणें हेंच आसा की तांचो 1-2 जागो आसलो ते विकते घेतले आसले आनी काजी बिजी तांचे आसले ह्यो सगळ्यो भितरूय ते आनी कितें करताले जाल्यार तांकांय सांगलें ना. सो हांकां सायटीक दवरून प्रॉपर्टी विकप आनी हेंचेर अन्याय करप हें सामकें चुकीचें आसा. हे प्रॉपर्टी खातीर इकडें हांकांय न्याय मेळचो आनी ते खाजोनूय प्रोटेक्ट जावचें. कित्याक टोटल बेल्ट जो रिवर बेल्ट आहा पळय आमची बायोडायवर्सिटी जे आसा ते लागलें आसा, NDZ म्हणून लागलें आसा. जाल्यार तातूंत जेन्ना ही प्रॉपर्टी डेव्हलप जातली, हे जेन्ना हरियाणाकार घेतले ते खाजन डेफिनेट काबार करतले. ते काबार करप हे जे व्हडलें खाजा 2000 स्क्वेअर मिटर जर नश्ट जालें जाल्यार आनी बायोडायवर्सिटी उरतली. हे म्हाका सरकाराक एकूच विनंती, हे जेन्ना आमचे लोक घाम काडून शेत करतात आनी इतले त्रास काडून आयज मेरेन करतात, आमचे शेतकारी चड उरोंक ना. जाय त्या जाग्यार कोडिंग पडलेलें आसा. जाल्यार असल्या मनशांक सपोर्ट करचे, हाका न्याय मेळचो आनी उरलेलें जें कितें आसा जे नेचर आमी म्हणटा मॅनग्रोव्स आनी कितें आहा पळय ते प्रोटेक्ट करचे. इतलो म्हाका सीएमाची रिक्वेस्ट. हे दिल्लीकार हरियाणाकारांक हें करपाचें ना. हांवें फाटीं सांगलेलें दुसऱ्या NGOनी भाग हेतून घेवचो, कित्याक ना जाल्यार गोंय उरपाचें ना. एक तर सरकाराक एक कायदो करचो पडटलो की बायलांक प्रॉपर्टीच विकप ना. गोंय सांबाळटा जाल्यार जबरशें गोंय उरलां अशें दिसना. मोर्जेन दोंगर सोंपला, आमचोय दोंगर थिंगा सोंपला आनी ह्यो बारीक बारीक प्रॉपर्टी घरांनी जर दिल्ली हरियाणाकार घुसले जाल्यार आमच्या लोकांचे आनी कांय उरचें ना. गोवा 365 खातीर संदीप कमलकार, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंडा वाठारांत 2 कडेन देवळांत चोरी जाली. चोरांनी फंडपेटीचेर आपले हात साफ केले. वाठारांत गंभीर हुस्को निर्माण जाला. हे घडणुकेचेर खर दखल घेवची आनी वाठारांत पुलीस गस्त वाडोवची थळाव्यांनी मागणी केल्या. तुम्ही आता पळयताच आसतले किंवा तुमच्या नजरे मुखार येवपाचेच आसा, कारण आयज गोंयान हो एक सामको चोरांचो सुळसुळो जाल्लो आसा. सगळीं देवळां फोडीत आसा, फंडपेटी चोरून व्हरत आसा. आयज पळयतले आसतले तुमी राती खांड्यापार पार इथं भवानी मातेचें देवूळ फोडलेलें आसा. तातूंतल्यान तेणी सायडीच्यान वचून ग्रिल्स काडून भितर एंट्री मारलेली आसा आनी तेजी फंडपेटी चोरलेली आसा. त्याच बरोबर तेंच्यांनी मागीर परत हो मोर्चा आसा तो फोंडान सिटीन म्हणजे धवळी ते सत्यनारायणचें टेंपल आसा थंय गेल्ले आसा. थंयसरूय तेंच्यांनी सेम टॅक्नीक वापरलेली आसा. थंयसरूय फंडपेटी चोरलेली देवाची वस्ती हे केल्लेली आसा. आनी अशे तरेन आनी त्याच बरोबर मागीर ते परत बोरये पावल्ले आसा.
बोरये पावून तेंच्यांनी एक सायडीक एक बंगलो आसा चर्ची कडेन वयर लागीं थंय बंगलो आसा त्या बंगल्यात फुडली दार ओपन करून दार हें करून डॅमेज करून भितर सरलेले आसा भितरले सरपळी चोरलेले आसा मुदयो चोरलेल्यो आसा आनी कांय कॅश चोरलेले आसा आनी हें आतां अशें जाल्यार फोंडा पोलीस स्टेशनाक म्हणल्यार हो चॅलेंज जाल्ली आसा कारण न्यू पिओ एक येवपाचो आसा ताका ही चॅलेंज आसा आनी ही कितपत हें करतली आनी ही चॅलेंज आसा कारण फोंडा पुलिसेन ह्यान पयलीं जें कितें हें आसा तें तेंच्यांनी सगळें हें काडलेलें सगळें हें केल्लें आसा कारण धरलेलें आसा आतां ही परत नवें एक चॅलेंज काय कितें अशें चल्लें आसा कारण गोंयान हें आतां सद्या थंडीच्या वातावरणान हे रातचे बरेचशे चोर चोरता वयल्यान ती भितरले ऑर्नामेंट व्हरता फ्रुट्स खाता अशे भुरटे चोर हे गोंयान आसा हांव पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें पेट्रोलिंगाचें हें करचें टायमींग मातसो आसा तो चेंज करचो कारण ते हे चोर आसा ते बरेच हे आसा कारण जे बरें ते मॉनिटरायज करता इवन घरा सुद्दां ते पयलीं न्याहाळटा तेंची हें करता कोण लागसारा कशें आसा कशें सुशेगाद अशें करून ते चोरी करता आनी ते सगळे हुशार जाल्यार तेज्यांनी आतां हुशार जावन पुलिसांनी तांकां धरपाक जाय अशें हांव तेंचे कडेन हें मागता आनी लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी नुजैफ शेख. आंबावले केपेच्या शेतांत बेकायदेशीर जमीन भरपाचें काम सुरू आसा देखून हे काम बेगीन बेगीन बंद करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता बिल्डर गांवांनी भितर सरून शेती नष्ट करपाक लागल्यात देखून थळाव्यांनी खंत उक्तायली. एके वटेन सरकार शेतीवाडीक चालना दिता जाल्यार दुसऱ्या वटेन कांय सरकारी अधिकारी बेकायदेशीर जमीन भरपाक परवानगी दितात. हाचेर खर कारवाय जावची थळावे पेटल्या थट्टाक. घेवन आसता आनी घेना ते आनी हिल कटींग करून कोण दिवपाना प्रोवायडेड इट इज कितें म्हणटा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम येता म्हणटकच आतां हांव आमगेले हांगा आसा पाड्यावाड म्हूण आसा थंय उबो आसा थंय पळयलें जाल्यार कोणें फिलींग केल्लें आसा आनी तो ओपन ग्रावंड आसलो पूण तेणें बोर्ड बीड कांय लावना कितें करता आनी कोण घातलें तें हें आमकां मातशें कळोंक जाय. कितें जाता आतां हे बिल्डर जे आसा ते गांवांनी येवपा लागले हेजेर कितें हय हे बिल्डर जे आसा पळय आतां हे बिल्डर म्हणजे चडशे आमगेले गोंयकार न्ही ते भायले चडशे येता आनी ते म्हाका दिसता आमगेले जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय तेंचे कडेन ते परमिशन घेता परमिशन म्हणजे कितें तेंगेले अंडर हँड दिवपाचें तें परमिशन रिटन कांय नासता आनी अशें करून ते आमगेले गांवचे लोकांक ते आमगेले शेतां भाटां दोंगर आसात ते त्रास जाता आमकां पूण ते कितें करता ते आमच्यान कांय सांगून येता ते बोर्ड लायता पूण डिस्ट्रक्शन जाता ते बंद जावपाक जाय. हय हय हें बिलकूल बंद जावपाक जाय कित्याक सारकें परमिशन असलें कांय प्रॉब्लम पूण परमिशन दिवपाक जाय अशें आसा सर्वे नंबर आसा आनी अमको बिल्डर आसा आनी अमको म्हणून आमकां तेजी फूल परमिशन आसता आनी ती बरयल्ली आसपाक जाय ही आसना आनी आमच्या गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता कित्याक ते त्रास जाता आनी धूळ उठता आनी रस्त्यारसून उमकें सोडूंक जाय तेंवूय ना म्हज्या घरा कडचे कितली सोडपा जाय 5 मीटर 7 मीटर तेंवूय ना कांय ना अशेंच फिलींग करता आनी जशें बिल्डअप जालें तेंगेलें तेन्ना ते मागीर आमी कोर्टां वयता कोर्टां गेल्यार अल्टिमेटली तेंगेलें जावन वयता म्हणून ह्या पयलीं आतां सुरवात बंद जावपाक. आतां हाजें कितें म्हूण सांगू कायदेशीर कितें जाता आमच्या गोंयाक ह्या दिसान कितें कायदेशीर करपाक लागला कोण कायदो खंय आसा हा म्युनिसिपालिटी काडटा NOC दिता NOCचेर तेजेर कांय टर्म्स आनी कंडिशन आसना ते घेता एक आनी करता एक म्युनिसिपालिटी कडल्यान कळ्ळें. आतां शेतां म्हणटा ती कितें ती कन्स्ट्रक्शन येवपाचें हे जागे कन्वर्ट जाता कशें ती फिलींग करता कशें म्हाका कांय कळना. एक टायमार हांगा केप्यां मार्केट येवपाक आशिल्ली मार्केट हांव इन्स्पेक्शना भोंवलो हांव तेन्ना कॉलेजीक SSC आशिल्लो प्रताप सिंग राणे तेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना आख्खे दीसभर भोंवले हे म्हणपाक लागले शेतां जातली हे शेतां हे कन्वर्जन जावपाचें ना हांगा म्हणपाक लागले मार्केट बीन कांय जावपाचें ना. आतां त्या जाग्यार एक टायमार 38 इयर्स जाली ह्या खबरेक हांव तुका सांगता ते 38 वर्सां पयलीं खबर ह्याच त्या CMन तेन्नाच्या आदली CMन सांगले हे शेतां हांगा मार्केट जावपाचें ना थंय बिल्डरान बिल्डिंग्यो बांदल्यो थंय कितलेशे फ्लॅट आतां आसात लोक रावतात म्हळ्यार बिल्डराक तुमी कन्वर्ट करपाक जाता आनी मार्केट करपाक जायना हे कितें चल्लां. आनी आमची म्युनिसिपालिटी केप्यांची मेळत तांकां प्रोजेक्टां दितात
मेगा आतां हांव म्युन्सिपाल्टीचेर हांव हें दिवपाचो आसा ऑब्जेक्शन कांय म्हणल्यार केस फायल करपी सूट फायल करपी नो मेगा प्रोजेक्ट इन केप्यां म्हणून तेज्या मुखार कित्याक काय म्हणल्यार रमेश बाब तुका हांव सांगता आमी कुसमण बाजारार रावतात आमकां माजर मुतल्या भाशेन उदक येता उदक माजर मुतल्या भाशेन कोण कुसमणे लोक मुखार सरना हांव एकलो मरता झगडटा ऑफिसांनी वचून लोक ते एक थेंबो सुद्दां उदक घेतात मागेले म्हाका असलो प्रेशर येतालो रातचो असलो प्रेशर येतालो हे फेस करूंक पडटा हे तुमकां फेस करपा पडटा लायटीचे प्रॉब्लेम जाता मेळत तशें तुमी मेगा प्रोजेक्ट दितात आनी लायट मेळत तांकां एक बिल्डिंगेक म्हणटा 40-50 फ्लॅटां तांकां लायट तुमची ट्रान्सफॉर्मर ना तुमची तितली कॅपॅसिटी ना घडे घडे लायट वयता तुमच्यान ती कॅपॅसिटी ना तसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तुमचे कडेन तुमी कित्याक दिता रे मेगा प्रोजेक्टाक आसा ते गोंय काबार करता तुमी थोडोसो जागा उरलो तो जामे आसात ते केपी आसात आनीक तुमी जाणा आसतले की आतां केप्यां हो 3rd डिस्ट्रिक्ट जावपाक आतां लागीं आसा आनीक ऑलरेडी जाले कडेन आसा आनी ह्या केप्यां वाठारांत आतां सद्याक जे बारीक बारीक गांव आसात आंबावली सारके या दुसरी सारके जे गांव आसात ह्या गांवांनी सद्याक बिल्डर भितर सरले कडेन आसा आनी बिल्डरान कितल्योश्यो जमनी ज्यो आसात शेतां बी घेतले कडेन आसा डोंगर घेतले कडेन आसा आनी हे बिल्डर आतां येवन हे डोंगर कट करून शेतां जीं आसात ही पुरोवपा लागले कडेन आसात आनी हे पुरोयतरेक किती त्रास जातले ते पावस येतरे कळटले पडची पावसाक कितें जाला ते सगळे लोकांक खबर आसा हांगा कोणाले लक्ष ना आज तुमी आंबावली हांगा पळयता की एक शेतांक जर लँड फील करपा लागले कडेन आसात इतली माती घातले कडेन आसा पूण ऑथॉरिटी जी आसा ह्या ऑथॉरिटीक मात सुद्दां दिश्टी पडना ही जी ऑथॉरिटी आसा जी हे काम पळोवपाची ती ऑथॉरिटी दोळे धांपोवन ती त्या वटेन वता सगळ्यांक खबर आसा खंय कितें जाता म्हण ते हेंकां परमिशन कोण दिता की लँड फील करपाक ती सुद्दां शेतां आनीक सरकार आमचो आसा तो बरो हेल्प करता तांकां ही जी शेतां आसा ही सांबाळपा जाय आसा एक वटेन म्हणटा तुमी शेतां रोया म्हणून आनी दुसरे वटेन TCB डिपार्टमेंट तांकां परमिशन दिता की तुमी लँड फील करा म्हणून ही जर लँड फील केली जाल्यार हांगा मुखार जनरेशनाक कितें पळोवपा मेळटलें आमी मागतात जी ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीन बेगीच्या बेगीन हें करचें आनी आंबावली जें लँड फील जाता हेजेर खंय तरी बंदी हाडची आनी तेजेर कडक कारवाय करची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत कार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांगे विजेच्या खांब्याचेर आनी वायरींचेर झाडांनी आपलो राबितो केला. हाका लागून ह्या वाठारांत नेमान वीज पुरवण खंडीत जाता. आमदारान दखल घेवन लोकांच्या आडमेळीक हाताळपाक जाय थळाव्यांनी मागणी केल्या. तशेंच विजेच्यो वायरी आनी खांब्याचेर वाडपी झाडां बेनपाक लावचे अशेंय तांणी ह्या वेळार मागलां. आज आमी आसात ते मळकणे आसात आनी मळकणे हो गांव जो आसा हो सांगे मतदारसंघात येता आनी ह्या मळकणजी गांवांक जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ही इलेक्ट्रिसिटी खूब त्रास करता. एक दीस तांकां लायट सारकी म्हण ती मेळना आनी हेचे खातीर लोक सामके बेजारले कडेन आसात आनी तेणी जो मिनिस्टर आसा आनी MLA आसा सांग्या वयलो सुभाष फळडे हेका अपीलूय केले कडेन आसा की तेणी मातशी लक्ष घालचें आनी आमकां लायट मातशी बरी दिवची कित्याक ह्या लायटीचे आमी बिलाय भरता त्याच बरोबर जे लायटीची जी कितें कितें येता त्या लायटी बिलाचेर कसले ते ड्युटी भरतात खंयचे खंयचे स्ट्रेट लायटीचे आनी खंयचे मिटराचे हे सगळे पयशे आमी भरता आसतना आमकां लायट कित्याक मेळना आनी ही न मेळपाचें कारण म्हणलें जाल्यार पावस काबार जातकीर जी झाडां वाडले कडेन आसात या वाली वाडले कडेन आसात ह्यो वाली खंय तरी ह्या लायटी खांब्याचेर येयल्यात आनीक तेजे खातीर परती लायट वयता आनी इतले न्हू ह्या लायट वयता आसतना हांकां इतले त्रास जाले तेंचे फ्रीज TV जे मिक्सर आसात बाकी एप्लायन्स जे आसात हे सुद्दां तेंची काबार जाले कडेन आसा जळोवन गेले कडेन आसा म्हणूनच ते मागतात की आमी इतले पयशे भरता आसतना आमकां लायटीचे त्रास कित्याक काय म्हणून आनीक त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा ही जी झाडां वाडले कडेन आसा वाली वाडले कडेन हे बेगीच्या बेगी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कट करच्यो. आतां पावस काबार जावन परतो पावस कमेस जातलो तरी पूण तुमी कांयच हालचाली केली ना म्हणून तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ह्यो ज्यो वाली वाडले कडेन आसा झाडां जी लायटी खांब्याचेर येयल्यात आनी तेचे खातीर लायट जी परती वयता तेका खातीर बेगीच्या बेगीन तेणी हे काडचे आनी आमकां सुरळीत लायट दिवची म्हणून मागले. तांकां कितले फावटी सांगलें म्हळ्यार कट कर म्हणून सगळे खांब्याचेर ते सगळे झाडां वळून चल्लो हांवें पावस काबार जालो पावस काबार जाता रोखडे तेणी ते कट करपा आसता पूण ते आतां चडत हाय झाडां आतां वाडत हाय आनी तेचे आतां लायट मागीर शॉर्ट जाता लायट मागीर शॉर्ट जायन लोकांले मागीर एम्प्लायसीस वयता
जाय ते केसीस येयल्ले आहा कितें ते एप्लायन्स केले मागीर हेजी जबाबदारी आहा पळय न्हू ती आमचे केपें पडटा ज्युडिशियरी पडटा जे आमचे डिपार्टमेंट आहा तेणी ते घेवपा जाय. आतां तुमी फाटल्यान तुमी चोवपाक शकता हो आतां हो सायड आतां एसटीचो खांबो आनी ते सायड आतां एलटीचो खांबो. एसटी वयली झाडां आहा पळय न्हू ती एलटीच्या लागले मागीर ते मागीर शॉर्ट जावपा ना आनी आतां ते आख्खो जो स्ट्रीट लायट आहा पळय न्हू तो फिक्सर आहा पळय न्हू तेजी सगळी हें आहा उजवाड आहा तो ब्लॉक करता मागीर. आनी हितून भितर कितें आहा हें आतां आमचें इलेक्ट्रिसिटी बील पळय ताका आहा फिक्स चार्जीस आहा एनर्जी चार्जीस आहा सबडायरी चार्जीस आहा मागीर तो ह्या मिटराचो रेंट आहा मागीर एलसीडी ड्युटी आहा मंथली मिनिमम चार्जीस आहा मागीर पब्लीक लायटींग ड्युटी आहा तेजी चार्जीस आमचे भरपा पडटा. आतां ते सगळे चार्जीस भरून पासून आमकां समज सुविधा समज मेळना मागीर हें करपा आनी कितें मागीर इतलो पयसो वयत खंय आतां हें आतां एलसी डिपार्टमेंट सांगचें आनी मंत्र्याक सांगपाचें आतां इतलो पयसो वयत खंय तो आतां. हे जे काम जे आहा पळय न्हू हे मळकोणाचे तितलो मॅन पावर ना की जे लायनमॅन आहाय या कोण लायन हेल्पर आहाय तेंच्यांनी एक काम जाता म्हणून जे तुमी दिया टेंडरां दियाय ना तर तुमी आख्खो हें काडाय एस्टिमेट काडाय आनी फंड जो आहा तो पंचायती दियाय. आमी करतले पंच मेंबर करतले पंचायत आहा ती सगळी करता इनिशिएटीव घेतली मागीर समज जायना मागीर आमकां धरपाचें. आतां लोक करता मागीर समज खंयचो लायट समज शॉर्ट जाल्या जाल्यार कितें डायरेक्ट पंचायत ब्लेम करता सरपंचाक ब्लेम करता तें जावपा जायना. मंत्र्यान काडपाक जाय ते कायदे काडपाक जाय जे कोण कॅबिनेट मिनिस्टर आहा तेणें काडपाक जाय आनी तुमगे डिपार्टमेंटाचे कोण जे ई आहा तांकां सांगपाक जाय अमकें काम आहा ते मातशें कटींग कराय म्हणून ते भशेन जावपा जाय पण ते भशेन जायना. लायटीचे आमकां त्रास जाता ताचे पळय सांगपा न्हू आमकां लायट एक दिसा आयल्यार 2 दीस आसना दिसा 4 पाड वयता पिकी करून आनी ते लायटमॅन सांगले ते खंय आसताय आमकां कांय खबर आसना तांकां सुद्दां मोंच पडटा आमी. आमचे हाम्या लायट्यो त्यो सारकी पेडो नाय एक दीस सारक्योन गेल्यार दुसरे दिसा कांय ना 1 म्हयने पासून ते लायटी हातू लायनाय ते आनी आमी कशें जगपाचें काळखां करून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी मुझैब शेख. T20 विश्वचषकात ओमानाक व्हड 105 धांवड्यांनी हारोवन पल्ले केलेत श्रीलंकेन आपल्या फॅन्सांक भरपूर उल्हास दिलो. पयली बळिश्ट फलंदाजी आनी मागीर खर गोलंदाजी करून काम सोयींनी सोंपयतना ही पुराय कामगिरी आशिल्ली. पहिली फलंदाजी करून श्रीलंकेन 20 ओव्हरींनी 5 धांवड्यो करून व्हड प्रमाणात 225 धांवड्यो केल्यो. कुशल मेंडिसान 61 धांवड्यो, पवन रथनायकेन बेगीन 60 धांवड्यो केल्यो आनी कर्णधार दसून शनकान फकत 19 बॉलांनी तेजस्वी 50 धांवड्यो केल्यो. श्रीलंकेच्या खेळगड्यान केल्लो सगळ्यात वेगवान T20 आय 50 आशिल्लो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. राज्याच्या तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शुक्रारा सुके हवामान आनी नितळ मळब तिगून उरतले. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. सांजेच्या वेळार कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शुक्रारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यात सुके हवामान, नितळ मळब. सकाळी आनी सांजे थंडसाण, घोळटले थंड वारे. दनपारा उष्णताय, तापमानात व्हड बदल ना. शुक्रारचे तापमान 35 डिग्री ते 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.